म्हाजो पाय मोडला हेचेर आडूकूच जायना सदांच आमकां खंय येता उदीक आमकां उदकूच येना वयर जाल्यार काल तिचो टँकर येयला म्हणून बंद आसली मातशी ताका 3 दिसांची न्हिदो ना घरांत आनी म्हाजो कोणो सारको ना म्हाज्या कोण्यान जायना हार्टाचें ऑपरेशन केलां म्हाजें म्हाका तर उदीक हाडूंक जायना म्हाज्या चेड्यान हाडचें पडटा उदीक जायना म्हाजे कडेन येता तो चेडो हें करता पळय ते हें जायना थंयसून उदीक भरता मग तेजे त्रास जाता आनी तोय बीन कामाक वयता सकाळचे फुडें तो उदीक भरता आयतारा फाल्यां पसून ते चेड्याक म्हाज्या कोणाक न्हिदोंक मेळना काल आनी रडटालो म्हाजे पवटे दुखता गे मा आवय बापूय तुमकां रिणां काडून शिकयतात मरे इतके एज्युकेटेड करता स्वताच्या जर स्टॅण्यांक उबें रावना कितें फायदो शिक्षणाचो तुमच्या तो शिकला ते शिक्षणाक चुट्टी लावची पडटली तुमकां आनी 8 दीस 10 दीस चलोवंक जाय उदक वर बॅरल घे पळय वो आतां इतलो पिवपाचें उदक सुद्दां 10-15 दिसाचें आमी पळय बॅकअप दवरता टॉपांनी बीन भरून पळय हितून भरून दवरता तुमकां ते वोटाचे तरी चिता मरे तुमी एक त्या आशेन तरी उदक धाडा बाबा हांवें ह्या वाड्यार जावं ह्या गांवांत उदक धाडलें अमके अमके वोट म्हाका फिक्स तुमी जर हे उदकूच धाडिना नेक्स्ट टायम तो मनीस तुमकां कितें म्हणून ऑन वॉट बेसिसांचेर वोट मारतलो वाजबी घरात शोभेक दवरू येतात रिते नळ कशे दवरतली जबाबदारी म्हणून जायना जाल्यार निदान मतांची आशेन तरी उदक दियात सरकार जेंका लाडली लक्ष्मी म्हण पाचारता त्या गोंयच्या दुहांनी मता वेळार येवपी फुडाऱ्यांक लसणे मिरसांगेची चटणेवरी तीख प्रश्न राखून दवरल्यात आयकात मुदीर थीक अशा उतरांनी उदकाचे हाल सांगपी वेरेच्या अंकिता नायकाक उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज उदक ना जाल्यार मनीस जगपाक शकना मनशाक जर रावपाक घर ना जाल्यार मनीस एडजस्ट करू शकता कपडे ना जाल्यार एडजस्ट करू शकता पण उदक ना जाल्यार मनीस कांयच करू शकना बिकॉज आयज घरातली प्रत्येक जेन्ना गोश्ट करता सकाळी उठल्या उपरांत तोंड घासपाक उदक जाय वॉशरुमान वचपाक उदक जाय आनी चेडवांक जर जर मासीक पाळी येयली जाल्यार उदकाची गरज आसाच आयज नेरूल आनी वेऱ्या ह्या वाठारांत जर आयज आमी पळयशात जाल्यार हांगासरल्या लोकांक उदक येना आयज ह्या वाठारांतले लोक उदकाक रडटात तांकां टँकर पावता पण जो दिसाक 2000 रुपया दिवन टँकर हाडपाचो खंयच्यान सरपंचाक जर सांगलें जाल्यार सरपंच टँकर धाडटा फ्री ऑफ कॉस्ट पण जे टँकरांतले उदक जर हाडटले जाल्यार मनशांची आयज परिस्थिती एकदम गंभीर आसा ह्या घरांतले लोक जे आसा कांय दुयेंसी आसात कांय लोकांक प्रेशराचे आसा डायबिटीचे आसा तर कांय लोकांची धोपरां दुखतात जाल्यार कोणाक वागपाक जायना अशा परिस्थितीत आयज ह्या वाठारांतले लोक कशे जगतले उदक ना जाल्यार मनीस कांयच करूं शकना आयज ह्या वाठारांतल्या लोकांची परिस्थिती इतली गंभीर जाल्या की उदक नाशिल्ल्यान तांकां कितें करूं तें सुद्दां तांकां कळना बेगीनच्या बेगीन आयज हांगासरल्या घरांनी लोकांच्या घरांनी उदक येवपाची गरज आसा सरकाराची जी येवजण आसा हर घर नल से जल प्रत्येकाच्या घरांत नळ आसा पण नळाक उदकूच येना ही जी येवजण आसा ही खंय मेरेन पावल्या ही सरकारान आयज पळोवपाची गरज आसा आमदारान खंय तरी हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा आयज हांगासरले जे लोक हे रडटात तेंचेर खंय तरी एक्शन आयज घेवपाची गरज आसा म्हाज्या ल्हानपणाच्यान हो प्रॉब्लेम हांव आतां व्हडलें जालें आवय जाली एका भुरग्याची स्टील हो इशू सॉर्ट आवट जायना सो आतां ल्हानपणासून जर तेंच स्ट्रगल काडून येयला उदकाचे अगेन आतां जाणटे जायसर मरासरूय ते म्हाज्यान तरी जायना काडूं सो हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येक जे कोण आवय बापायची धुवो आसा पळय न्हू चेड्या म्हणीत ना धुवो कोण आहा न्हू मातशे आपल्या आवय बापायचे चिंतात तुमी ल्हान आसतनाच्यान त्रास काडल्यात आतां तेंचे वय त्रास काडपाचे न्हू कितें प्रॉब्लेम फेस जाता मीन्स उदक उदकूच ना न्हू उदक ना आनी कितें म्हणून करता उदक ना तो मनीस कितें करतलो सांग उदक ना तूं रांदलें आयदनां घासूंक मेळना मेन तुका चाव करतले सकाळचे उठून ताळ्यार चाव घेतले जाल्यार तुका उदक जाय पालो साकर घालून बेश्टी चाव जायना उदक कंपल्सरी लागता शीत करतले आदना उदक लागता हुमण करतले मिरसांग करतना उदक लागता सगळें हेका उदक लागता न्हांवच्या पोत्तान ते धुवच्या पोत्तान उदक लागता सो ईच एंड एवरी गजालीक उदक लागता तरी तुमकां जर कळना की वॉटर कितलें एसेन्शियल डेली लायफान न्हू जाल्यार हांव काय म्हणूं शकना बिकॉज म्हाका हें दिसता की पयलींच्या लोकांक आय कॅन ब्लेम देम कित्याक पयलीं शिकोंक ना ही परिस्थिती आतां आवय बापूय तुमकां रिणां काडून शिकयतात मरे इतके एज्युकेटेड करता स्वताच्या जर स्टॅण्यांक उबें रावना जाल्यार कितें फायदो शिक्षणाचो तुमच्या तो शिकला ते शिक्षणाक चुट्टी लावची पडटली तुमकां सो हांव इतलेंच म्हणटा की कितले दीस बांयचें उदक झरीचें उदक जावं टँकराचें हें करपाचें
नळ दिला न्हू घरान, उदक धाडा मरे, ते नळ नाल्यार कितें शोभेक दवराव घरान, वाज मेजार शोभेक दवरता, नळ कशें दवरतले बाथरुमान शोभेक? एट प्रेझेंट घरान उदक हांव भरता, म्हाजी काकी भरता, म्हाजी भयण भरता जी कॉलेजीक वयता हांवें सांगलेलें, आनी प्लस म्हाजो आनी एक काका काकी भरता. तेंचो धंदो आहा, तांकां धंद्याकूय उदक जाय, तांकां पळय तांकां वयल्यान डबल लागता, आमकां तरी बेश्टें खावपाक दिवपाक लागता. तेंचें कितें जाता, तेंच्या घराचें आहा प्लस तेंच्या धंद्याचेंय आसा. तो प्रश्न सर्वसामान्याचो, प्रत्येकाक उदक लागता आनी उदकाची खरी गरज आसा पळय कळटा, इम्पॉर्टन्स ते भायल्या मनशांक कळटा. दादलो मनीस पॅन्ट शर्ट घालून भायर सरलो की विशय काबार. घरांचें उदक लागता, बाथरुमाक, टॉयलेटाक, कपडे धुवपाक, आयदनां, हो मेजर हें आसता पार्ट आसता तो भायल मनीस निभयता. कितें करचें? अंकिता नायकाचो आवाज मिडियार गाजलो. तिच्या वाठारांतले नळ सुरूय जाले. पूण उदक ही दरेकल्याची गरज, हक्क हें सांगतना ह्या फुडें हाल जावपाक लागले जाल्यार सुना चलयांनी कितें करचें तेवूय अंकितान सांगून दवरलां. ऐकात. जर तुमच्या एरियेन उदक येना न्हू, पयलीं पंचायतीक रिपोर्ट करा. पंचायत जर कितें एक्शन घेता देन वेल एंड गूड. पंचायत जर आयकना न्हू जाल्यार तुमी डायरेक्टली सोशल मिडियाचेर चला, बिकॉज सोशल मिडियाक सद्या चड पावर आहा रादर देन दीस ऑल मिनिस्टर्स एंड कोण आहा न्हू तेंच्या परस हेका चड पावर आसा. आनी तेंची ती ड्युटी, पंचायतीन जे कोण आहा बसल्यात पळय न्हू तेंची ड्युटी फुडें एमएलएक ती मेसेज कन्वे करपाची. आमी एमएलए कडेन वयची ना बाबा उदक येना म्हणून, बिकॉज एमएलए कितें दुबय लंडन रावना, एमएलए हांगाच रावता, तांकांय खबर आसा आपल्या घरान उदक येता काय ना ते. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.